पावलो मागीर सगळ्यो गोश्टी जाल्यो. पयर फाटीं जेन्ना म्हाका सेंट्रल लिडरशिपान सांगलें की आमकां 8 जाण काँग्रेसचे आमदार घेतले ताका आमी प्रॉमिस केला लंबक पडटलो आनी तुमकां सांगनासतना हांव देवलो आनी मागीर तुमकां मेळलो. जेन्ना पार्टीन कितें सांगलां ते भशेन आमी हार केला. आनी म्हणजे आमच्या मतदारसंघात गणपत बाबू जुनो कार्यकर्तो आनी आशिष बाबूय आसा. आनी जेन्ना आमी भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान वयता तेन्ना कुडचड्या वयले नांव वयर आसता. कित्याक आमी सगळे कार्यकर्ते काम करता, आमी बूथ जाता, बाकी सगळे गोश्टीचेर कार्यकर्तेचेर काम करता, तांकां आमकां शाबासकी दिता. इवन विश्वास बाबा सांगला जेन्ना 2012 पयली मिटींग करपाक गेली कुडचड्यार पयली केली अकस्मात 4-5 दीस पयलीं म्हाका सांगलें आनी आमी वेगळ्या व्हडली मिटींग केली. अशें बाकीचे खुबशे जाल्यो. पूण आज हांव तुमकां सांगूंक सोदता की निलेश काब्रालाक तुमच्या सगळ्यांची गरज जाय पडटली. कुडचड्यार हांवें 2012तल्यान 2000तल्यान खुबशे प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न कुडचड्यार केलो. हांव मंत्री जेन्ना म्हाका संदी दिली पार्टीन मिनिस्टर मनोहरभाई केरकर दिली, मागीर प्रमोदान दिली, प्रमोदान दिली तेन्ना जे म्हजे इतर मिनिस्टर आसले आनी कामां दिली. अंडरग्राउंड केबल केल्या, आतां पायपलायनी चेंज करता. पूण 4-5 प्रोजेक्ट जे आसा खूब पयस केल्ले आनी फाटीं 1 वर्स जालें आतां आमी हॉस्पिटल चालू केलें. कार्यकर्त्याक कित्याक करपाक जाय? फक्त म्हाका वोट दाखयलें, ऑपरेशन पण वोट दाखयता वोट दाखयता म्हाज्या काय ना. चालू केल्लेपणे वस्तू फुडले बरे इमारती जावच्यो, बरे गोश्टी कुडचड्या खातीर जावच्यो ह्यो चालू केल्यो तुमच्या संकल्पनेन म्हजे कडल्यान चालू केल्ल्यो 2012तल्यान. आनी अशे आमचे प्रोजेक्ट आतां बंद पडलेले आसा. जावं ते बस स्टँड बंद पडलेलो आसा. स्विमींग पूल प्रोजेक्ट आतां येतो व्हडलो प्रोजेक्ट आतां 4 वर्सां जालीं तेजे फुडाकार वचना. अशे खूब प्रोजेक्ट हँडलूम सेंटर कविताबाई खबर आसा तो बंद पडलेलो आसा. अशे खुबशे प्रोजेक्ट ITI आनी एजुकेशनाचे प्रोजेक्ट मुन्सिपली मार्फत आमी 2 बिल्डींग उबी केल्या थंय बंद पडलेले आसा. अशे खूब प्रोजेक्ट बंद पडलेले म्हाका लागून न्ही चालू केल्ले कोणें? हांवें तुमी सगळ्यांनी चालू केल्ले. आज फाटीं हॉस्पिटल जेन्ना चालू केल्ले तेन्ना म्हाका CMान 1 वर्स जालें पयर हॉस्पिटलाक आनी आमी हॉस्पिटल बरें हे वाटणे आमचेच लोकां खातीर न्ही, आमी स्वार्थी न्ही, आमी कुडचड्याक पडले लोक स्वार्थी न्ही, आमी लोकां खातीर सगळ्या खातीर चिंतता. आनी आमचें हॉस्पिटल ते भशेन आमी केल्लें आसा. आतां 6 डायलिसीस बेड फक्त कुडचड्या वयले लोक येना, सगळे आवत मोठे येता. आतां फाल्यां परवां आमी 2 बेड वाडयता, 8 करता. सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा जेन्ना हॉस्पिटल जेन्ना इनॉग्रेट केल्लें आमी एक स्वप्न दवरलें गायनेकॉलॉजी वॉर्ड हो केल्लो आसा 25 बेडाचो. थंय मेल बेड आसा 80, फिमेल बेड आसा. सर्जरी OT केली, सगळ्यो गोश्टी कित्याक केल्यो आनी कित्याक हांवें फोर्स करून ते व्हडलें हॉस्पिटल बांदलें की आमकां ह्या लोकांक सुविधा मेळपाक जाय. 1 वर्स पयलीं पिवपाची गरज आसता, रडपाची गरज ना अशें स्टेजीर सांगून 1 वर्स जालें आज म्हाका जे जाय आसलें ते हॉस्पिटला खातीर आमी फुडें वचोंक ना. हांव कार्यकर्त्यांक मागता सगळे कडेन. हांव दोतोर प्रमोद सावंत, विश्वजीत बाबा आनी बाकीचे मंत्रिमंडळ आसा पळय तांकां सगळे बस स्टँडाक मोविनाक लागता. आर्ट एंड कल्चर लायब्ररी, आर्ट एंड कल्चर लायब्ररी आमचे गोविंद बाबाक लागता. अशें करून हे सगळे प्रोजेक्ट जे आमी चालू केले हे फुडें वचपाक जाय जाल्यार तुमचो साथ जाय पडलो. हांवें केन्ना मागूं ना अशें भव्य केन्ना मागून हांव फुडें व्हरून व्हरतालें. पूण आतां 2 वर्सां 2 वर्सां उरल्या. फाल्यां अशें पोटार दाखोवपाक नाका की निलेश काब्राला लागून उरलें. म्हाका लागून कितें व्हरपाक चालू केल्लें हांवें आनी लोकां खातीर अर्पण करपाक. म्हाजे खातीर न्ही, जे गोश्टी आमी करता तेन्ना उलोव मारतली हांव उलोव मारतलो. हांव पयलीं CMाक सांगतलो की अशें प्रेसूय म्हाका फाल्यां पेपराचेर बातमी हाडटले हे हाडूं म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. पूण हांव उलोव मारतलो म्हाजे खातीर न्ही, आमचे खातीर जे प्रोजेक्ट कुडचड्या जे प्रोजेक्ट उरलेले म्हाका दिसता हांव ऑनरेबल CMा कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन खूब फाटी म्हणजे हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक दोतोरान म्हाका डेटी दिल्यो, मागीर कॅन्सील जाल्यो, डेटी दिल्यो, कॅन्सील जाल्यो, आजुनूय फुडें डेट म्हाका दिता म्हटल्यार. पूण ही डेट दिली म्हूण जावचें ना. डेट दिली जावचें ना. म्हाका सगळे कार्यकर्ते आनी सगळे आमचे कुडचड्या वयले लोकांक जे दीस हांव आपयता दोतोराक आमकांय हे प्रोजेक्ट जाय, फक्त काब्रालाकूच जाय अशें जावपाक जायना. हे हॉस्पिटल जे बाकीचे सुविधा प्रोवायड करपाक जाय. स्विमींग पुलाचो प्रोजेक्ट भुरग्यां खातीर आमी करपाक केल्लो, हो हँडलूम सेंटर महिला खातीर ताका ट्रेनिंग केल्लो आसा. बस स्टँड जो आसा आमच्या मतदारसंघात म्हाका दिसता हे सावथ गोवान मडगांव फाटल्यान 2रो नंबर लागता आमचो आनी लास्ट 8 वर्सांनी आमी बस स्टँड आमी पळयता. तशेंच बाकीचे प्रोजेक्ट जे आसा हे मतदारसंघात फुडें व्हरपाचो तुमच्या सगळ्यांचो साथ जाय पडटलो. हांवें प्रयत्न केला खूब, तुमचो प्रयत्न आसपाक जाय. कित्याक निलेश काकावे फाल्यां ब्लेम करता आमदार जालो आनी कांयच करूं ना, हे प्रोजेक्ट अशेच पाड पडल्या अशें ऑपोजिशनाक नांव उलोवपाक दुखपाक. कार्यकर्ते आनी तुमी सगळे आमचे संपर्क आनी सगळे भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर तशेंच आमचे कावन्सिलर धरून MP धरून आमचे पंच सदस्य धरून सगळ्यांनी हांव आपयतलो डॉक्टर प्रमोदाक आनी ताका मनांतल्यान कितें सांगता अशें की हेजे फुडें 2 वर्सां भितर हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक कांयच प्रॉब्लम ना. पूण
पूण तेणें मन लावन दवरलें आनी करपाक गेले जाल्यार फुडें प्रोजेक्ट कंप्लीट म्हणटा समज जातले. हांव दिसतालो तुमी सगळ्या हांव कितें म्हणटा सारकें आसा हय ना आसा न्ही म्हणजे हॉस्पिटल आमी केला बरें हॉस्पिटल केला तितून दोतोर आसपाक जाय सर्जन आसपाक जाय गायनेकोलॉजिस्ट आसपाक जाय थंय वयल्यान पयलीं आशिल्लो सर्जन तो लॅप्स जाला पोस्ट तो रिवायव करपाचें काम कोणाचें एडमिनिस्ट्रेशनाचें काम म्हजें न्ही हांव तो नोट पर्यंत चालू उरता. सर्जन आशिल्लो तो लॅप्स जाला पोस्ट रिवायव करपाचें काम कोणाचें सरकाराचें काम. आनी हे सगळे गोष्टी जर आमी सगळ्यांनी म्हणून करपाक जाय जाल्यार म्हाका तुमकां रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की येता थोड्या दिसांनी हांव जाणा की फाल्यां पांचव्या समीर बाब आपले सगळे हाडटले. म्हणजे इतलेच मागणी आसा की हे प्रोजेक्ट कामगारान केल्ले अशें न्ही आमचे खातीर कुचड्यार केल्ले प्रोजेक्ट आमचे भुरग्यां खातीर कुचड्यार केल्ले प्रोजेक्ट आमचे कुचड्या बरे जावपाचे प्रोजेक्ट हे सगळ्यांनी साथ दिवपाक पडटा. मनोज बाबूय आतां मंडल अध्यक्ष आसा हे एक विश्वास सांगतालो आतां मनोज बाबाकूय आतां सांगपाक पडटलें की हे कार्यक्रम जे आसा हे कुचड्या उरलेले 2 वर्सां भितर लोकांक अर्पण करपाक जे 8, 9, 10 वर्सां नवीन भवन आतां 10 वर्सांनी चालू आहा. बस स्टँड 2014 एक फेज चालू केल्ली दुसरी फेज चालू जावना. स्विमिंग पूल 2018-17 चालू केल्लो 19 बंद पडलो आता 2026-25 जाली. सो ह्यो गोष्टी कुचड्या खातीर ज्यो हांवें काल सांगतलो कार्यक्रम सांगला म्हाज्या मनात काम करपाची इच्छा आसा आनी हांव परतून एकदां सांगता आज मनोज बाब कुमाराक संदी दिल्ली आसा पाटील दिल्ली आसा. तुम्ही पळयतात GNH.